स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचो भाग म्हूण फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन राजधानी पणजेंत रस्त्याची कामां चालू आसात. पूण हे काम कासव गतीन चालू आशिल्ल्यान राजधानी पणजेंतली येरादारी सामकी हाल्ल्या. ऐन पर्यटन हंगामांत जायते कडेन रस्ते खणून दवरिल्ल्यान ताचो परिणाम पर्यटन वेवसायाचेर दिसपाक लागला. पूण महापालिका म्हणटा अजून थोडे सोसूंक जाय. तुम्ही पणजेन भोवले जाल्यार जायते कडेन रस्ते तुमकां खणून दवरिल्ल्याचे दिश्टी पडटात. कांय कडेन गटारां, कांय कडेन सिवरेज, जाल्यार कांय कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग घालपाक लागून रस्ते खणून दवरल्यात. कित्याक तर कांय दिसां उपरांत पणजे तुमकां स्मार्ट दिसतली खंय. पूण फाटल्या कांय दिसां सावन ह्या कामांचो वेग स्लो जाल्ल्यान ताचो येरादारीचेर परिणाम जाल्ल्याचे दिसून येता. ह्या कामाचो पर्यटन हंगामाचेर परिणाम जाल्ल्यान स्मार्ट सिटीचें काम जाता तितल्या बेगीन पुराय करात अशी मागणी हॉटेल धन्यांनी केल्या. जेन्ना स्मार्ट सिटीन काम चालू आसता तें काम सुद्दां टायम बाउंडान जावपाक जाय. आतां एक बारीक उदाहरण म्हणल्यार टोंगा वता तो क्रीक, आतां गेली 1 वर्स जालें तो क्रीक करता, अजुनूय काम जाल्लेशें दिश्टी पडना. कांपाल क्लिनिकाचे समोर तो रस्तो करता, गेली 6 म्हयने तो रस्तो करता. इल्ले पीस मिलान काम चालू आसा. कित्याक फाल्यां गॉड फॉरबीड कितेंय डिजास्टर जालो, खंय उजो लागलो किंवा कोण मरता ताका एम्बुलन्स सुद्दां दारांत पावची ना. डिजास्टर जायत जाल्यार फायर ब्रिगेडची गाडी सुद्दां पावची ना. सगळी चडशी व्हरता कोंकणी कॅन्टीन म्हणा ताजे गेट एंट्रन्सूच बंद केल्ले आहा. हातूंत काकुलो मॉलान ताजे फुटफॉल 50% सकयल गेल्ले आसा. पणजेन सिटी आतां नॅपच्यून हॉटेला कडेन सगळें बंद केल्या. महालक्ष्मी देवळा समोर ते समजा कितें जाय तर एक्सीस बँकीन वतलो थंय अपरान म्हणून ज्वेलरी शॉप आसा, बिचोली अर्बन बँक आसा, वेगळ्यो बँक्यो आसा, सोनीचो शोरूम आसा, पूण थंय सगळें धन्नोच गेलो. कळ्ळें, एक्सेसूच ना लोकांक वचपाक थंय. त्या खातीर जाता तितके बेगीन करपाक जे कित्याक थोडोसो त्रास जातलो. इनिशियल कसल्याय गोश्टीक इजी जायना, खबर आसा थोडो त्रास जातलो, पण कितको त्रास हे फटाफट करून 1-2 म्हयन्या भितर कंप्लीट करून दिवपाक जाय. फुडल्या 15 वर्सांत पणजेतले रस्ते खणपाची गरज पडची ना, देखून ह्या कामाक फावो तो वेळ दिवचोच पडटलो अशें पणजे महापालिका म्हणटा. मार्च 2023 मेरेन पणजेतल्या रस्त्यांचें काम पुराय जातलें. कामां बरी जावपाक जाय जाल्यार थोडे त्रास सोंसचेच पडटले अशें महापौर सांगता. So all of the works have been tendered at the same time. Okay, that is why also there is a slight issue because all of the works have to be completed by March 31st. So we just want everyone to understand that we have told all the departments. The minister himself also is coordinating with all of the departments. Now they have assured us that whatever projects are going slow now, we will have review meetings every 10 or 15 days to review progress. Just so that they know also that we are monitoring and we are also taking all of the citizens' concerns as a top priority for us also. So as and when there are issues, we are there to solve it. See, we just want to tell people also now, we know it's an inconvenience now, but we are doing this for the future of the city also. For the next 15 years, there is no need to break any of our roads. Each of these roads along these stretches will have their own utility ducts. All the wiring will be moved there, underground cabling, water pipelines, sewage, everything will be there. So now you don't have to unnecessarily break the roads every time you need to lay a sewage line or electricity line. पणजे स्मार्ट करपा खातीर 936 कोटी परस चड खर्चाच्या कामांक 2017 वर्सा मान्यताय मेळिल्ली. पूण प्रत्यक्षात काम सुरू जावपाक 4 वर्सांचो कळाव जालो. हातूंत भुंयगत लायटीच्यो केबली, रस्त्यांचें रुंदीकरण, अत्याधुनीक सिग्नल यंत्रणा, इंटरनेट आनी हेर प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. इतले सगळे करूनय पणजी स्मार्ट सिटी जातली काय ना ते फुडल्या पावसाळ्यानूच कळटलें. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.